वास्को मंगोर हिलार सापडल्यो कोविड-19 पॉझिटिव्ह केसी। हो वाठार केलो कंटेनमेंट झोन घोषित। परिस्थिती हातीभायर गेली जाल्यार पुराय वास्को करतले सील। गोंयांत जाले पावसाचे आगमन। बुधवारा येव येता वादळी वारे आनी पावसाच्यो दडको। निसर्ग चक्रीवादळाक लागून दक्षिण मुंबईत पडू येता उटंगाराचो पावस। हवामान खात्याचो अदमास। कामगारांच्या नावान भाजपाच्या वावुरप्यांनी भरली आपलीच बोल्सां। कामगारां खातीरचे BOCW स्किमीत व्हडले स्कॅम। प्रमोद सावंत सरकाराचेर गोवा फॉरवर्डाचो गंभीर आरोप। प्रधानमंत्र्याकडेन पावयतले कागाळ। वास्को घोषित केला कंटेनमेंट झोन। भारतांतय वाडत चल्ला कोविड केशींचो आंकडो। तरीकय गोंय भाजपा म्हणटा कोविड-19 आनी आतंकवाद आटापात हाडपा खातीर मोदी सरकाराचो देखदिणो वावर। येवकार, हांव शिवेंद्र तारी। पळयात खबरो विस्तारान। सांज मेरेन मंगोर हिलाची परिस्थिती हाती भायर गेली जाल्यार वास्को सील करतले। वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदान सांगला। आपले मुख्यमंत्री आनी भलायकी मंत्र्याकडेन ते विशीं उलोवप जाल्ल्याचे ताणें सांगला। पालिकेचो नगराध्यक्ष नंदादीप रावतानय तीच शिटकावणी दिल्या। अशें आसलें तरी लोकांनी भिवचें न्हू असो उलय तेंच्यांनी मारला। वास्कोच्या मांगोर हिल वाठारात सोमारा कोविड-19 पॉझिटिव्ह पेशंट सापडिल्ल्यान खवदळ जाल्लो। सरकारान बेगोबेग हो वाठार कंटेनमेंट झोन म्हूण जाहीर करून सील केल्लो। पॉझिटिव्ह सापडिल्ले फॅमिलीची आनी संबंद आयिल्ल्यांचो सोद चालू आसा, जाल्यार तातूंतलो एक दोतोर निगेटिव्ह आशिल्ल्याचो रिपोर्ट आयला। आमदार कार्लोस आल्मेदा आनी नगराध्यक्ष नंदादीप रावतान भिवन वचपाचें कारण ना, सरकारी यंत्रणा वेगान काम करता अशें सांगत वास्कोकारांक थाकाय दिवपाचो यत्न केला। नाव सिन्स रातच्यान सगळे कंटेनमेंट झोन सगळे बॅरिकेड घालून लोकांक भायर सरोंक दिवना, तशेंच लोकांक भितरूय येवपाक दिवना आनी तशेंच व्हेकल्सूय अलाव करूंक ना। आतां सकाळसून हांगा डॉक्टर्स पावल्ले आसात, तशेंच स्वॅब टेस्ट चालू आहात आनी प्रत्येक एरियेसून लोकांक अराउंड 20-50 अशे लोकांक हाडटात, तेंचे स्वॅब टेस्ट करतात। तशेंच जे तेंचे रिलेटिव्ह आसले तेंकाय तेंच्यांनी आयसोलेशन आनी जे कोण तेंच्या टचान येयल्ले ऑलरेडी आयसोलेशन रुमा भितर येयल्ले आसात। एक्चुअली काल एक फॅमिलीक खंय तरी कोविड-19 पॉझिटिव्ह सापडलेले आसा, तेका लागून रातचीच आमी काल रातीच फूल एरिया सील केलेली आसा। इवन हेल्थ ऑफिसर सकाळी येवन तेजे नेबरिंग जे पॉझिटिव्ह सापडला त्या घराक फूल नेबरिंग आमी चेकअप स्टार्ट केलेलो आसा। म्हाका दिसता आयज खंय तरी 200 केसीस इन्स्पेक्ट जातल्यो आनी हांवें मी रिक्वेस्ट केला आमच्या आमदाराक, तेणी हेल्थ मिनिस्टराक सांगचें की जाता तितले बेगीन हांगासरलें इन्स्पेक्शन जावचें। हांव रिक्वेस्ट करतां तसोच आमच्या आमदाराक आनी आमच्या हेल्थ मिनिस्टराक तसोच CMाक की सपोज गरज पडल्यार वास्कोन लॉकडावनूय करचें। सद्या तशें आजून सिच्युएशन येवंक ना आनी वास्कोकारांक रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी पॅनीक जावपाची गरज ना। एक बरी गजाल आसा म्हटल्यार की वास्कोन काल कळयलें की एक डॉक्टर यादव म्हणून मांगुरान तेजे क्लिनीक आसा आनी तो पॉझिटिव्ह। हांव सांगूंक सोदता की वास्कोकारांक डॉक्टर यादव हो नेगेटिव्ह जाल्लो, नेगेटिव्ह तेजो रिपोर्ट येयल्लो आसा, तेका लागून ही एक बरी गजाल आसा। आनी तेजे कोण कोण कॉन्टेक्टान येयले तेंकां हांव रिक्वेस्ट करता की पॅनीक जावपाची गरज ना। इवन म्हाका तेंचे खुबशे पेशंट्सांनी फोन केले की आमकां चेकअप करपाक जाय म्हणून, पूण हांव सांगूंक सोदता की तांकां चेकअप करपाक गरज सद्या तरी गरज ना। आनी सपोज जाय पडले जाल्यार आमी ऑलरेडी तेंची नांव नंबर नोट केले, आमच्या डॉक्टर रेशमीन हेल्थ ऑफिसरान ऑलरेडी नोट केलेले आसा। सांगपाक जाय that nothing to panic because people have recovered from COVID-19, from the virus corona. In Goa there are many cases that people have recovered. So even these cases that are in Vasco, they will recover. Have faith in the government, have faith in the health department. The health department is doing an excellent job. Kal, Dr. Yadav was tested for the virus, was found negative last night at Dona Rati. ही एक बरी गोष्ट। आणि म्हाका हांवें CM आतां फोन मारला, इवन आय कॉल्ड द सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एल साधुका कलेक्टर, तांकां सांगला की ते व्हायरस समज स्प्रेड जाता बाय इवनिंग वी हॅव टू सील वास्को टोटल वास्को लॉकडावन करता आमकां समज वाडले जाल्यार। सो हांव रिक्वेस्ट करता हेल्थ मिनिस्टराक, ताका आतां पत्ता फोन केला आतां आनी ताका पत्ता आनी एक फावट सांगता की इन केस दिस इट विल मल्टिप्लाय देन वील हॅव टू सील वास्को बाय इवनिंग।
आता सकाळी त्यांनी चेकिंग स्टार्ट केलं in Mangur camp. There's a camp only outside. I have to thank the owner of the hotel for giving the premises for us. It is just walking distance from the camp. So they will finish about 150 people by evening checking. So they want to check the neighbors, the family, the neighbors, and then they want to check the full area. So अनेक पण म्हाका विनंती करता लोकांक भास्करा, don't panic. Everything is under control and things will be normal in a few days. फुडली सुचोवणी येसर आमचे अधिकारी, सुपरवायझर आणि कामगारांनी कामार येवचे न्हू अशें गोवा शिपयार्डान मांगोर हिला वयल्यान येतल्या स्टाफाक सुचोवणी दिल्या. सोमारा कांय कोरोना पॉझिटिव्ह पेशंट सापडिल्ल्यान कंपनीन सादुरतायेचें पावल उबारलां. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. मंगळारचे राती कडेन दाबोळी विमानतळाचेर हाय वोल्ट ड्रामा पळोवपाक मेळ्ळो. वंदे मातरम फ्लायटांतल्यान दुबयच्यान कांय प्रवासी विमानतळार देवले आनी जेन्ना तांकां दरेके गजाली खातीर पे करात म्हूण सांगलें तेन्ना सगळे जाण खुबळ्ळे. आमी पयशे फारीक करचे ना अशी भुमिका तेंच्यांनी घेतली. एमएचे प्रमाण आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांक निश्चित केल्ल्या हॉस्पिटलांनी 7 दीस क्वॉरंटायन जावचे पडटले. 4 वरां वादावादी जाल्या उपरांत निमणे कडेन पणजे आनी कोलवा वचून क्वॉरंटायन जावपाक प्रवाशांनी मान्यताय दिली. पळयात. 155 प्रवाशांक घेवन हे विमान येयल्ले. तेतूंतले 14 कर्नाटकांतले, 26 महाराष्ट्रांतले आनी 115 गोंयकार आसात. राती 12:30 वरांचेर ते दाबोळी विमानतळाचेर पावले. कांय वेळ चर्चा जाल्या उपरांत तेंच्यांनी क्वॉरंटायन सुविधा खातीर दुडू फारीक करपाक मनाय केली. पुलीस आनी हेर अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप केलो. शेवटाक खूब वेळ चर्चा केल्या उपरांत पणजी आनी कोलवा क्वॉरंटायन जावपाक तेंच्यांनी हयकार दिलो. पळयात हे नाट्य. 102 लोक येयला हिंगा तरी पूण गव्हर्मेंट रोडटा पयशा कांय सपोर्ट दिना. फाल भुरग्यांक तेंगे पोटां भुरगे आहा की जाल्यार हूज रिस्पॉन्सिबल इज प्रमोद सावंत रिस्पॉन्सिबल बाय विश्वजीत राणेगे चेडू येयला ते कित्याक क्वॉरंटायन ना. दुसऱ्या मिनिस्टरागे येयला कित्याक क्वॉरंटायन नाय. फुली रुल्स फॉर दीस पुअर पीपल फॉर अस. I have 2 stains. I have done operation for my heart surgery. I brought my wife here because she's pregnant. I can't take care. In aning phana podlo obro. Are what I'm saying, you check. Nothing. This guy is telling get your family members. 8 months pregnant lady there crying inside. Hotel and from here to go Kolwa they asking 500. Go for home quarantine as per the MHA guidelines. Test me. If I'm negative, please send me for home quarantine. I have a home. You can come send someone and inspect my house. I have a baby. I cannot stay alone with him in any hotel. I don't know your hotels are good, your hotels are bad. I don't know what category of your hotels are. Just to save money, if I go for a cheaper hotel, if it's a B grade hotel or some third class hotel, I cannot guarantee you that. जैसे होल्डी कर Even me also see. पेशेंट इधर आणि प्रेग्नेंट बायलो 2 जीव हा घरात आमकडे पैसे ना आम्ही बेकार आहा. दे आर टेलिंग 3 महिने आम्ही बेकार. ते म्हणटाय प्रेग्नेंट वुमना हॉस्पिटलान धाडाय हॉटेलान धाडाय क्वॉरंटायना आनी हॉटेलान धाड उपरांत तुगे घरासून फॅमिली मेंबरां आपय ताका हेल्प करपा. सो दॅट इज इन्क्रिजींग क्वॉरंटायन और डिक्रिजींग क्वॉरंटायन पयश करपा. इफ वी आर पॉझिटिव्ह डायरेक्ट डोंट पुट हॉस्पिटल फोंडांक घाल भितर. बट इफ नेगेटिव्ह सेंड होम ना कित्या पयश करपा आमगे हितू येणारे हितू पयस धाडटाय वयत हुई. वी आर सेंडिंग रेमिटन्स हे ते पयस वयत हुई. Government only know to take, can't help. Police is seeing and taking so much trouble outside to go home. And ये गारा मुंशा मुटाई यो आने quarantine कर एंज मारबर कोविड मारबर. This is our mentality of Goans. And on down to I don't know his name. This fellow. He cannot solve the problem of people. Okay, we actually have 3 groups of WhatsApp where we gathered all the people. We have no support from the Goa government to come here. We have got help from Valencia. We have Altaf. We have a team who's been working with the embassy, with the MEA to get people over here. And today we have got a first flight. We are not even allowed to go home. We don't know what is happening at the airport. There is nothing organized. People are coming and telling us to give the passports. They're not even touching our passports. They're just making us stand. We have all the videos which we have. We don't know what is happening. It's almost 4 o'clock in the morning. We don't know where to go. There are pregnant ladies. There are kids are crying. We don't know what is happening. We have no support from the Goa government. Definitely with the process of the government right now, I will be COVID positive. And this is really not fair and the statements are kept on changing. This is not fair. We are preparing and we are coming here. They can't keep on changing the statements. And गोवा 365 खातीर दाबोळेच्या आंतरराष्ट्रीय विमानावयल्यान हिरू महाले.
एका पुलिसाची कोविड-19ची टेस्ट पॉझिटिव्ह आयिल्ल्यान कोलवा पुलीस स्टेशनातल्या सगळ्यांक ट्रूनेट टेस्टीक तोंड दिवचे पडले. कोरोनाची बाधा जाल्लो हो पुलीस वास्कोचो, ताच्या घरचे पॉझिटिव्ह सापडल्यात. कोलवा पोलीस स्टेशनातल्या पुलिसाची मडगावच्या हॉस्पिटलात कोविड-19ची सोमारा चाचणी घेतली. काल पुलिसिंग कोलवा पुलिस स्टेशन पुलिस लोकांक हाडलेले टेस्टिंग करपाक आमकां कितें डिटेल्स दिवंक शकता तूं? डिटेल तितले अराउंड सगळे स्टाफाक हाडलेले सर. तितूंतले कॉन्स्टेबल प्लस ऑफिस स्टाफ आसले. Which Kolva police station? Was the policeman posted at the railway station? Anything in that? There are a lot of rumors flying. मेळिल्ले त्या प्रमाणे माहिती प्रमाणे तो मडगांव ऑफिसान आशिल्लो रे. मडगांव कोलवा पुलिस स्टेशनाच्या ऑफिसान काम करता. ताका आउटसाइड ड्युटी काय नासली. कोलवा पुलिस स्टेशनाचेर आशिल्लो. ओके. नाव ते सगळे स्टाफ टोटल स्टाफाक काढल्या आणि टेस्टिंग झाले. टोटल स्टाफाक काढल्या. काल राती झाले टोटल स्टाफाक काढून. आणि आता कितें क्वारंटाईन केला तेंका परत धाडल्या? रिपोर्ट काय रिपोर्ट येतको मागीर तेंका ते टोटल क्वारंटाईन तेकी सांगतले. टेस्टिंग सध्या केल्ले सर. ना बट सद्याक आतां तेंका ड्युटीर धाडल्या? देर ऑन ड्युटी? आसा ड्युटीर आसा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकर. आता घेवे एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मंगळारा गोंयांत घोग्यांनी पावस पडलो. पणजेच्या हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण 3 जुनाच्यान वादळ वाऱ्या सयत पावस पडटलो. कांय कडेन झाडां वा झाडांच्यो खांदयोय पडूं येतात. नुस्तेकारांनी 4 जून मेरेन दर्यांत नुस्तेमारी खातीर वचचें न्हय असोय सल्लो हवामान खात्यान दिला. महाराष्ट्रातल्या अलिबाग वाठारात बुधवारा निसर्ग वादळाचो तडाखो बसूं येता. साखळे वाठारात आतामेरेन 5 सेंटीमीटर पावस पडिल्ल्याचे पणजेच्या हवामान खात्यान सांगले. हवामान खात्याचो वैज्ञानीक राहुलान सांगलें बुधवारा गोंयांत 12 इंच सुमार पावस पडूं येता. खरें म्हटल्यार गोवा दर्यादेगेपासून हे वादळ पयस वचपाक लागला. दक्षिण मुंबय 3 जूनाक निसर्ग चक्रीवादळाक लागून पावस पडपाची शक्यताय आसा. Today, that is 2nd of June, and tomorrow 3rd of June, Goa is very likely to receive heavy to very heavy rainfall. Very heavy rainfall stands for rainfall that is exceeding 12 centimeters in a span of 24 hours. So such 2 rainy days are going to be there in Goa today as well as tomorrow. And the main reason for this rain and wind is a severe weather system, cyclonic storm Nisarga. Its name is Nisarga, and that has formed over East Central Arabian Sea, which is at a distance of approximately 270 kilometers from Goa coast. This cyclonic storm is going to further intensify, but at the same time moving away from Goa coast again. So this system will keep on moving till tomorrow afternoon, and it will have a landfall. That means at a place Alibag in Maharashtra, near around Alibag, over North Konkan, Maharashtra. And when it is having landfall, the wind speed could be even up to the speed of 100 to 120 km per hour. Today and tomorrow wind speed are going to be, they are very likely to be up to 45 to 55 kilometers per hour, gusting up to 60 kilometers per hour. Regarding this wind, it is requested that people should be taken the necessary precautions in the sense when this speed of wind is there, there are chances that weak trees or weak branches may get broken off, or like if there are weak structures, there are chances that could create danger. ये strict warning है, strict request भी है fishermen से कि अभी up to 4th June, up to the end of 3rd June वो सी में मत जाए. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अनिकेत नार्वेकार आणि इर्शाद शेख. भारतान मंगळारा एका दिसान 8171 केशींचेर उडी मारल्या. एकूण आंकडो 2 लाखांचेर पावला.
सेगीत तिसऱ्या दिसा कोविडच्या घडणुकांनी 8,000ची वाढ झाली. 5,598 दुयेंतीच्या मरणाची नोंद जाल्या. जाल्यार 95,527 परस चड पेशंट बरे जावन घरा गेल्यात. वेल्ला काणकाचे एके फॅमिलीतले 3 मेंबर जातूंत 2 भुरग्यांचो आस्पाव आसा पॉझिटिव्ह सांपडल्यात. भारतात एका दिसात सुमार 8,392 कोविड-19 केशींची नोंद जाल्या. फाटले 24 वरां भितर सुमार 230 जाणांनी जीव वगडायल्ल्याची जाल्यार सुमार 3,902 पेशंट बरे जाल्ल्याची बातमी आसा. आता मेरेन भारतात 1,99,757 कोविड-19च्यो पॉझिटिव्ह केशी नोंदयल्यात. एक्टिव्ह केसींनी 97,000ांचो आंकडो हुपला. 5,612 जाणांच्या मरणाची नोंद जाल्यार 95,875 पेशंट बरे जावन घरा गेल्ल्याची नोंद आसा. महाराष्ट्रान 70,000ांचो आंकडो हुपला. त्याच्या फाटवाट नंबर लागता तो तामिळनाडूचो 23,495. दिल्लीच्यो केशी 20,834चेर जाल्यार गुजरातेत 17,200 केसींची नोंद जाल्या. संवसारात एका दिसात 1 लाखा परस चड केशी नोंदयल्यात. एकूण आंकडो 63 लाखांचे पलतडी पावला. 3.77 लाख लोकांक ह्या दुयेंसाक लागून जीव वगडावचो पडलो जाल्यार वैज्ञानीक उपचारांनी 29 लाख लोकांचे जीव वाटायल्यात. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. कामगारां खातीरचे BOCW स्किमीत व्हडलें स्कॅम जाला. गोवा फॉरवर्डान आरोप केला. ह्या संबंधातले सगळे तरेचे पुरावे आमी एकठांय केल्यात. आता थेट प्रधानमंत्र्याक हे विशीं कागाळ करतले अशें तांणी सांगलां. बिल्डिंगो बांदपाचें काम करपी आनी हेर कामगारांच्या अकाउंटार 6 ते 4 हजार घालतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगिल्लें. अशे तरेन सुमार 8,500 कामगारांक पयशे दिल्यात खंय. हाची आमी दरेका कामगाराक आनी कंत्राटदाराक फोन करून चवकशी करपाक सुरवात केली तेन्ना भाजपा सरकाराचे फटींगपण उक्ताडार आयलें अशें दुर्गादास कामतीन मिडियाक सांगलें. ताणें कांय ऑडियो रेकॉर्डिंगाय आयकून दाखयली. पळयात. आता तुमकां मुख्यमंत्र्यान सांगलें 14 एप्रिलाक की जवळ जवळ 8,500 जे बिल्डिंग आनी कन्स्ट्रक्शन वर्कर आसात हांकां 6,000 रुपया दिले गेले आनी काही लोकांक 4,000 दिलाय म्हणून. नाही, 4,000 अदर लेबर्सांकूय दिल्यात म्हणून. आता हे अदर्स कोण आनी बिल्डिंग लेबर कोण हे आमकां खबर ना. पूण चवकशी जेन्ना आमी करपाक लागले जाल्यार खूब काय गजाली आता भायर येवपाक लागले. जेन्ना आमच्या हाताक लिस्ट लागले की जांकां 6,000 दिल्यात, काही लोकांक 6,000 वयर दिल्यात, तेन्ना लिस्ट लागले. लिस्टाचो आमच्या टिमीन अभ्यास केलो जाल्यार हातून कळूंक येता की दिस इज नथींग एनदर लेबर गेट स्कॅम. स्किमीचें नांव आसा बिल्डिंग एंड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स म्हणून. पूण हांगा दिसता की हे पयशे जे आसात हे भारतीय जनता पार्टीचे वर्करांक दिल्ले गेल्ले आहा. जे नंबर दिल्ले गेल्ले काही लोकांक खबरूच ना की तांच्यांनी स्किमीक एप्लाय केल्या. काही लोकांचें नांव वेगळें आसा, नंबर आसा, पूण भलत्याकूच लागता फोन. आनी चडशे जे आसात बिचोली आनी साखळे एरियांनी दिल्ले गेल्ले आहा. जर पयलो ऑडियो तुमी आयकात, वन ऑफ द बेनिफिशरीज म्हण सो कॉल्ड बेनिफिशरीज जे लिस्टान आशिल्ले ताजे हांव प्ले करता. हॅलो हॅलो गोपाल हा गोपाल राठोड हय कितें मातसो उलोवपाक जाय आसलो. हा घरा ना तो तो कॉन्ट्रॅक्ट घेता. हा कॉन्ट्रॅक्ट घेता तो लेबर कॉन्ट्रॅक्ट घेता. नो कितें काम करता तो. ड्रायव्हर हा. सो आमी ही कंप्लेंट जी आहा ही पंतप्रधाना पर्यंत पावयतले, लोक आयुक्ता पर्यंत पावयतले. कारण 6,000 वयर जवळ जवळ 1,940 लोकांक 6,000 वयर दिल्ल्या. जवळ जवळ 1,500 लोकांक 10,000 वयर पावयल्ल्या. 628 लोकांक 20,000 परस पावयल्ल्या. 300 लोकांक 30,000 वयर. 306 लोकांक 40,000 वयर. अबाउट 9 lakhs जवळ जवळ 5 लोकांक दिल्ल्या. एक हेल्पर म्हूण दाखयला आनी त्या हेल्पराक 9,35,000 रुपया दिल्ल्या. साखळे एरियेचोच. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नरेंद्र मोदीचे सरकार कोविड-19ची देशभरची स्थिती यशस्वी तरेन हाताळपाक सक्षम आसा. वास्को मंगोर कंटेनमेंट झोन म्हणून जाहीर जाल्या उपरांत आनी थंय बरेच कोरोना बाधित पेशंट सांपडिल्ल्याचे फाटभुंयेर भाजपान जाहीर केला. मोदीच्या नेतृत्वाचेर सगळ्यांचो विश्वास आशिल्ल्याचे तांचे म्हणणे.
गोंय भाजपाचो मुखेली सदानंद शेट तानावडे म्हणटा, हेर देशाबरोबर तुळा केली जाल्यार 130 कोटी लोकसंख्या आशिल्ल्या भारतांतलो कोविड-19चो आंकडो त्या मानान उणो आसा आनी दुयेंती बरो जावपाचो आंकडोय हेर देशांचे तुळेन बरो आसा. लोकांचे परत गोंयां येवप वा स्थलांतरीत कामगारांनी गोंय सोडून वचप हे विशय केंद्र सरकारान बरे तरेन हाताळ्यात अशें ताचें म्हणणें. एखादें लॉकडावन सांगपाक खूब इजी आसता, पण ते केल्या नंतर देशाची इकॉनॉमी आसत, पयशाचो विशय आसत, कारण एखादें सगळें करता आसतना हें सगळें करचें पडटलें हें तांकां खबर आसून सुद्दां तेंच्यांनी ज्या तरेन योग्य टायमाचेर योग्य डिसिजन घेतलें आनी लॉकडावन हें सुरवातीक तांच्यांनी 22 मार्चाक हें जनता कर्फ्यू डिक्लेअर केलो आनी 25 मार्चा नंतर 31 मे पर्यंत हें लॉकडावन दवरल्यामुळे बरोचसो पॉझिटिव्ह जावपाक लागून जो कंट्रोल जावपा आसलो तो कंट्रोल जालो गेलो. आमी पळयतात की आज देशा भितर 2 लाख पॉझिटिव्ह आसात पेशंट, पूण आमचें पॉप्युलेशन 130 कोटीचें जर पॉप्युलेशन पळयलें आनी ज्या तरेन रिकवरी रेट जर पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता आमी कम्पेर टू ऑल ओवर द वर्ल्ड भारत देश हो त्या निमित्तान बरो आसा. ह्या नेबरींग कंट्रींक सुद्दां मदत करप हें तांच्यांनी फाटीं फुडें न पळयता तांकां मागीर वेगवेगळे मेडिसिनाच्या बाबतीत हें आसत मदत आसत, ही सुद्दां तयारी आनी हे सुद्दां मदत आमच्या देशान आमच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या नेतृत्वान ह्या सरकारान बाकीच्या वर्ल्डाक सुद्दां केल्ली आसा, ही सगळ्यांत म्हत्वाची आसा. रेल्वेचें हॉस्पिटल तयार करप जाचो संबंद देशभरान संबंद जगभरान तेची चर्चा सुरू जाली आनी सगळ्यांचो ह्या विशयाचेर एक बऱ्या तरेचें खंबीर नेतृत्व, योग्य वेळाचेर योग्य निर्णय घेणारे नेतृत्व अशा तरेचो छाप संबंध जगभरान तेंचेर पडलो गेलो. मोदी सरकारान भारताचे प्रगती खातीर दिल्ल्या योगदानाची ताणें तोखणाय केली. फकत ह्याच सरकारान जम्मू आनी काश्मीरातले कलम 370 रद्द करप, CAA, राम मंदिर आनी कोविड-19 सारकिल्ल्यो गजाली प्रभावीपणान हाताळ्यात. आकांतवाद्यांक लेगीत जाप दिवपाची धमक ह्याच सरकारान दाखयल्ल्याचें तानावडेन सांगलें. आर्टिकल 370च्या हातूंतल्यान हें काडल्या नंतर एक जम्मू काश्मीर आनी लडाख अश्यो 2 युनियन टेरिटरीज जाल्यो आनी जम्मू काश्मीर आनी लडाख हे भारत देशाचोच एक भाग आसा अशा तरेचो कानून अशा तरेचो कायदो ते लागू जालो. सिटीजनशीप अमेंडमेंट एक्ट ह्या विशयाचेर ज्या तरेन हिंदू आनी बाकीचे सगळे बाकीच्या देशा भितर ज्या तरेन अन्याय जातालो तांचेर अशा लोकांक म्हणजे त्या वेळार आफ्टर लिबरेशन जाल्या नंतर बरेचशे पोर्तुगीज आमचे पाकिस्तान आसत, बांगलादेश आसत या अफगानिस्तान आसत, ह्या सगळ्या देशा भितर हिंदूंचेर आनी बाकीचे मायनॉरिटी सीख आसत, क्रिश्चन आसत, ह्या सगळ्यांचे पारसी आसत हांचेर जो अत्याचार जातालो तेजेर एक आळो बसचो आनी मोठ्या प्रमाणात घुसखोर जे आसात तेंचेर एखादो एक कंट्रोल येवचो म्हणून सिटीजनशीप अमेंडमेंट एक्ट हे बील ह्या सरकारान गेल्या वर्षभराच्या कालावधीन पास केलें. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. फोंडेच्या नागझरकुट्टी पुलाची राखणे वणत कोसळपाक लागल्या. पुला पोंदा शिमिटाचे कोपचे सुटून पडपाक लागिल्ल्यान पुलाकय धोको निर्माण जाला. फाटले खेपे ह्या पुला वयल्यान नाल्यांतलें उदक व्हांवतालें. ह्या पुलाची अवतिकाय पळोवन नागझरच्या लोकांमदीं भंय पातळ्ळा. थळावो आमदार रवी नायक, सरपंच शैलेश शेट, थळावो पंच दादी नायक आनी नगरसेवक रितेश नायक हांणी सगळ्यांनी वचून ह्या पुलाची पळोवणी केली. ह्या पुलाक 40 वर्सां जावन गेल्ल्यान तो कमकुवत जाला. हे सुवातेर नवो पूल बांदपाची गरज आसा. ह्या पुलाच्या बुनयादी खांब्याक तेकून सिवरेजीची पायपलायन व्हेल्या. पावसांत ती गळटा, तिका लागून लोकांचे भलायकेक धोको निर्माण जाला. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. राष्ट्रवादी काँग्रेसीन कामावयल्यान काडून उडयल्ल्या EMRI 108 सेवेच्या ड्रायव्हरांचो प्रस्न हातात घेतला. ह्या काडून उडयल्ल्या ड्रायव्हरांक 8 दिसां भितर परत कामाक घेवचें अशें निवेदन तांणी मॅनेजमेंटाक भेटयलां. व्हॉट्सएप ग्रुप केलो म्हणून EMRI 108च्या कांय ड्रायव्हरांक नोटीस दिले बगर कामावयल्यान काडून उडयल्ले. कोविड-19चे फाटभुंयेर लॉकडावन लागू केल्ल्यान कामां मेळप कुस्तार जाला. ही जी GVK कंपनी जी आसा न्ही आनी 10 वर्सां चलोवपाची म्हणून आनी ते आमचे गोंयचे भाव जे ड्रायव्हर जे असले आनी स्टाफ जो आसलेलो न्हू हांकां कसली नोटीस दिनासतना कांयच सांगिनासतना हे सरकारान तांकां काडला कित्याक लागून तर तेंच्यांनी एक ग्रुप व्हॉट्सअप ग्रुप तयार केला म्हणून. एक हांव सरकाराक विचारता तुमचो BJPचो व्हॉट्सअप ग्रुप नाका म्हणून तुमी एकामेका कडेन कितें तरी बरें वायट शेअर करतात न्ही तशें तेंच्यांनी जो ग्रुप तयार केल्लो आनी तांकां जर तुमी आज काडटा अशें सांगिनासतना तेन्ना खंय तरी आमकां अशें दिसता की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आमचे गोंयचे जे बहुजन समाजाचे एकदम मिडल क्लासचे लोक जे ड्रायव्हर हे नात्यान जे घरा कडेन 4 घरा कडेन उणयो व्हरतात
पोटाक लावून जे काम करतात आणि त्यांच्यानी आमी येयले सांगपाक की आमकां हांगा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे तांकां सांगपाक येयले आयज जे सरकारान जे कितें चलयलेलें आसा आयज हे सांगिनासतना नोटीस धाडिनासतना तांकां काडला 40-50 फॅमिली म्हणजे 40-50 फॅमिली म्हणजे एका फॅमिलीन जर 4 मनीस आसलेले जवळ जवळ 200-300 लोक डिपेंड आसले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. आनी ह्याच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.